दुसरे समोर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप। मुजेसान लोकांक म्हणलें, सर्वेस्पोर देव तुमकां आयच्या दिसा हे कायदे आनी आज्ञा सांबाळूंक फरमायता। सगल्या तुमच्या काळजान आनी सगल्या तुमच्या मनान ती सांबाळात आनी तांकां पाळो दियात। सर्वेस्पोर तुमचो देव म्हूण आनी तुमी ताच्यो वाटो धरतल्यात, ताचे कायदे आनी आज्ञा सांबाळटल्यात आनी ताच्या उतराक पाळो दितल्यात म्हूण सोबीमाजार सर्वेस्परा विशीं तुमी आयच्या दिसा सांगलां। आनी तुमी आपल्या भासावणी प्रमाणे जोडलोली आपली खाशा पोरजा म्हूण सर्वेस्परान आयच्या दिसा सोबीमाजार सांगलां। ताचे उपदेश तुमी सांबाळशात जाल्यार तो तुमकां सगल्या रोचलोल्या राष्ट्रां वयर उबारतलो आनी ताची भासावणी प्रमाणे सर्वेस्पराक भेटूयलोली पोरजा तुमी जातल्यात। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी। सर्वेस्पराची समूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त। नितळ निर्मळ जिविताची सर्वेस्पराची समूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त। ताची खोशी पाळटात ती सगल्या काळजान ताका सोडटात ती खरेंच सुकेस्त। जबाब, सर्वेस्पराची समूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त। जतनायेन आमी तुजे कायदे सांबाळूंक तुवेंच ते पोरगोट केल्याय। तुजे खुशेक सदां पाळो दिवंक म्हजे पांय म्हजी चाल थीर आसूं। जबाब, सर्वेस्पराची समूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त। तुजे प्रमाणीकपणाचे नेम शिकून खऱ्या काळजान तुका दिनवासतलो। तुज्यो आज्ञा पाळूंक म्हजी खोशी म्हाका कधीच सांडू नाका। जबाब, सर्वेस्पराची समूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त। उद्गार, पळयात शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच। मातयो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। एकदम जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानांचो द्वेश धरतलोय। अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां, पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात। हे पोरी तुमी तुमच्या सुर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात, कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बरे मनशाचेर उदेसो करता आनी आपलो पारूस प्रमाणीक तशेंच फटकिऱ्या मनशांचेर घालता। तुमचो मोग करतल्यांचो तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तोलकारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भाव बंदांकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें करतात? अणभावाटी लेगून अशें करतात की ना? म्हणटोच जसो तुमचो सुर्गींचो बाप संपूर्ण तशींच तुमी संपूर्ण जावंक जाय। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता। मुखेल बोल, जसो तुमचो सुर्गींचो बाप सोपूर्ण तशींच तुमी सोपून जायात। नियाळाक आदार, थॉमस आक्विनास कायद्या विशीं अशें सांगता, कायदो एक आदेश भासाभास करूंक, सोमेस्तांच्या बरेपणा खातीर आनी सोबे माजार पोरगोट करूंक जो कोण समाजाचे बरें चिंता
आयच्या पयल्या वाचपान दुसऱ्या समृद्धीच्या पुस्तकांत देव बाप इस्रायल पोरचेक नेम कायदे सांबाळूंक सांगता. जी कोण सगल्या काळजान ताचे उपदेश सांबाळटात तांकां सर्वेस्पर देव उंच उबारतलो. ताका मानवलेली जातल्यान पवित्रताये विशीं सर्वेस्पर देव मोजेसाक अशें सांगता, पवित्र जायात कारण हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. देवाची सुमूर्तीचे वाखाणणी केल्ली ती दिसून येता. एक एक उतर ह्या स्तोत्रांतले सुमूर्त कशी सांबाळची तें आमकां शिकयता. सुमूर्ती प्रमाणे वाट चलूंक आमकां उत्तेजन दिता आनी बापाक दिनवासूंक शिकयता. इस्रायल प्रजा प्रवाद्या वरवीं देवान दिल्ली शिकवणेची कितली भक्ती करताली ती त्या स्तोत्रां वरवीं कळून येता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सांगता, जसो तुमचो बाप सोपूर्ण तशींच तुमी सोपूर्ण जायात. आमी कशी सोपूर्ण जावंक जाता तेंय आमकां शिकयता. तुमच्या दुस्मानांचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्या पासत मागूंक सांगता. आमी प्राचीत काळांत आसा. देवाची खोशी ओळखून आमच्या दुस्मानांक भोगसूया. एक कायदो म्हूण न्हय, पूण आमच्या सोपूर्णपणा खातीर आमी मोगान जिवीत जिवया. मागणें, पातोक सोडून दिवंक आनी आमच्या दुस्मानांक मोगान वेंगूंक आमचेशी तूं राव जेजू.